जोर पावस येता भितर हुनु हुनु तायकिळा मुद्दो रेडी जाला केळी पानार शिजयलो तायकिळा मुद्दो खावच्या रूच अस पळती सांगची नाही ती भारी टेस्ट तिकू तिकूची वयला नारलेल तेल घालून खावका आका आहा ते खेल्लेलाका गोतू ताजी रुची आतां कशी करची म्हणून पळोवया आमी तायकिळा मुद्दो काही सन्ना मुद्दो म्हणटात जाका सोयी सुरय तांदूळ तिंबयलेले 1-2 गंटे तिंबोका मिरसांग 2 कलराक आनी तिखसाणीक आमसाणीक बदला चिंचाम घालयत एक कसले वट्टंबा सोल जेवो बिमला सोल घालयत तायकीळ पुट करून धुवन उदरान दवरका आतां शिजोवच्याक केळी पान इतलांबर केळी पान आसा केळी पानाचे शिजयल्यारी ताजी एक टेस्ट विंगड ताजेरी कोरका म्हूण ना पणसा पानाचे खोट्टशी विंडून आमी खोट्ट शिजयता पळय तांतूं भितर घालूनय कोरयत ना जाल्यार पोळेरार रोखूनय कोरयत कशी कोरयत आमकां कसं गरकडस तकतकीत करयत ते हांगा केळी पान आसा ताजेर करता आतां वांटून घेवया फस्ट सोयी मिरसांग चिंचाम की बिमला सोल की कसले ते घालचे मीठ घालचे आनी हे सुरवे वांटून घेवचे ते वांटून घेतिल्ल्याक तिंबयलेलो तांदूळ आसा पळय ताजे उद्दा पुराय काण घेवन अंतू घालून खरं वाटतो का नाही जेवच्या नज्ज आणि एका आयदनां घालचे हिंगा परंबोळेत पळयाची घम 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 परंबोळेता आणि हक्कात आमी तायकीळ सपूर शिंदून घालका अशें करून तायकिळाचे गुण सांगल्यार सर ना तितले लायक तायकिळो ताजी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतलेच म्हळ्यार आनी मुद्दो करून खावका म्हूण ना उपकार करून खावेत गोत्तच पुरो जनाक तांबळ करून खावेत कडी करून खावेत ताजे पर रेसिपीज हांव केल्लेले तशी घालता वता आतां पळय आक्का आमगेले पिठाक हें भरसूया सपूर शिंदून दवरलेलो तायकीळ भरसून घेवच्यो आनी मस्त सुकी करून हेजें पीठ मस्त सुकी पीठ केल्यार गट्टी जाता सन्ना कोटो थोडे सुद्दां भरसून घेवचे आनी पळयाचे हांव कन्सिस्टन्सी दाखयता अशें करून हातान अशें करून अशें विंडो येवका पचपचिके पचपचीशी आसूं का आतां ते पुराय केळी पानारी पातलान घेवचे तशें हांवें पेडावण दवरला पेडावणा सम गाज येतना हें पेड मोडचून पळय एक बरीशी पातळशी अशी भर दवरून घेवचे आनी पेडावण दांकून एक अर्द घंटो शिजोवका हें मागीर पळय अर्द घंटे नंतर हाजी हळद कशी म्हळ्यार हें आतां ओपन करतना पानाक चाबून बसनच शिजले म्हूण लायक हक्का नारलेल तेल घालून खावका घशी करतले जे न्हय आसाची घशी करून खावेत हे रेसिपी तुमकां इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार लायक करून शेअर करून कमेंट कराची आनी म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची सगळ्यांकय नमस्कार.